प्राजक्ताच्या पांचुला आयतारा मी असावं आज संजेतो फाल्यां प्राजक्ताचो 500 आयतार आमी आदर करता मग थारतात आमी एकदम लकी आसा जेजूच्या कश्टाची पुनर्जीवन कोणाची मिस्तेर आमी समजता मग ह्या वेळाचेर तुमी हांगासर आयला व्हड आवडटाना तुमच्या काळजाची अतिरेक घेवन तुमची मागणी घेवन तुमची विनवणी घेवन हांगासर तुमी आयला व्हड दीस देवाच्या उतर आयकून सॅक्रामेंटान आसल्यार जेजूचें आराधन करून इश्टाचें बलिदान भेटोवन तशेंच गले साहेबिने लेगीत तुमच्या तेसावा खातीर तुमच्या विनवणे खातीर मागून मोगाच्यानो बावडताना आयिल्ल्या जेजून केन्नाय ताली हातांनी फाटीं दवरना बस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें पूण ताणें मागिल्लें सगळें दिलें आमची माय तशें आमी मागता तिचे लागीं तुज्या आश्रयाक दावलो तुजी ससाय मागलो कोणूच निराशेर जावन फाटीं वचना आमची माय आमकां निराश करना ताली हातांनी फाटीं धरना तुमी हांगासर आयल्यात खंडीत जावन हांगा फाटीं वता आसतना व्हड संतोशान फाटीं वताल्यात व्हड संतोशान तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या विनवणेचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मोरी माय जेजू ताचे आशिर्वाद घालतलो मोगाच्या देखरे गायल्या तुमकां सुमेस्ता हांव स्वागत म्हणटा सांगाताच आज रेतीर चलोन वता मला देखपाक मेलबीन दवरना पिरगस जे आसात आलंकार आसतना नायक विजय आसा म्हाका बघता जाल्यार हांगासर ते आयल्यात रेतीर चलोन व्हरून तुमच्या सुमेस्ताच्या नांवान हांव तांकांय स्वागत करता हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा करार पावला कडेपासून मोरा येवन अर्धा स्तुती सोलोन व्हरून आमकां मागो उमो करता तांकांय तुमच्या सुमेस्ताच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा हांगासर दिवायन वर्ल्ड जे आसात ते रेतीर टेलिकास्ट करतात मोगाच्या तांकांय स्वागत म्हणटा तुमकां बरें म्हणटा देव बरें करूं प्राजीत काळ सुरू करणं जाले दीस सबार जाले न्ही प्राजीत काळ सोंपोवच्या काळार आसा न्ही वय की न्ही हो काळ आमकां एक कृपेचो काळ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या काळार आमी कितें करता उपास मागणे दान धर्म मागीर प्राजीत पुरो करता न्ही आनी ह्या काळार सोम्याची चड आनी चड स्तुती करता सोम्याची कृपा मागता सोम्याची बेसांव मागता न्ही वय की न्ही तुमी आसा ह्या आपूण तळांक आसा आयल्यात कितें आयल्यात मागोंक आयल्यात फकत मागोंक आयल्यात फकत मागोंक आयल्यात देवाची उतरां आयकूंक आयल्यात मागीर देवा अर्गां दिवंक आयल्यात मागीर न्हीद काडूंक आयल्यात मागीर सोम्याची स्तुती करूंक आयल्यात प्रेज द लॉर्ड कीर्तन 130:4 साम 134 134 कितें म्हणटा हांव म्हणटा ताच्या परतून म्हणा सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेस्पराच्या सेवकांनो सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेस्पराच्या सेवकांनो रातच्या फरार सर्वेस्पराच्या घरांत रातच्या फरार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतेल्यानो सेवा करतेल्यानो सेवा करतेल्यानो येया येया सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा येया येया सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत स्नान न्ही स्थान पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा तुमचे हात उभारा आणि सर्वेस्पराची आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा स्तुती करा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्परो सर्वेस्परो सर्गा संसार सोरसणारे सगळ्या संसार सोरसणारे सर्वेस्परो सर्वेस्परो सर्गा संसार सोरसणारे सर्गा संसार सोरसणारे सर्गार तावन सर्गार तावन तुझे आशीर्वाद घालूं तुझे
आशीर्वाद घालो सर्वेस पोरो सर्वेस पोरो सर्गा संसार सरसणारे सगळा संसार सरसणारे सर्गार्थावना सर्गार्थावन तुझे आशीर्वाद घालो आशीर्वाद घालो आशीर्वाद घालो तुका आशीर्वाद जाय की नाका राय जाय की नाका हो जाय तर कितें करी जाय हा सुम्याची स्तुती खंय रे पवित्र स्थानांत पवित्र सुवातेर कितें करन उबी रावन हात उबारन सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय आशीर्वाद जाय गे तर सर्वेस्पराची स्तुती करूया उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत गावया सगळी सृष्टी सर्वेस्पराची स्तुती गायता सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता हालेलुया 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 Alleluia, 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 alleluia. Sokni sosa somyachi stuti gaita Sokni sosa somyachi stuti gaita Sukni sauza sumyachi स्तुती गायता सुखनी सौजा सुम्याची स्तुती गायता Ore dongor somyachi stuti gaita Ore dongor somyachi stuti gaita पुढे तोंगो सोम्याची स्तुती गायता पुढे तोंगो सोम्याची स्तुती गायता Ore dongor somyachi stuti gaita Ore dongor somyachi stuti gaita पुढे तोंगो सोम्याची स्तुती गायता पुढे तोंगो सोम्याची स्तुती गायता लोकसडा सोम्याची स्तुती गायता लोकसडा सोम्याची स्तुती गायता लोकसडा सोम्याची स्तुती गायता लोकसडा सोम्याची स्तुती गायता हालेलुया 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 Alleluia, 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 alleluia. Ektai saul somyachi stuti karya Ektai saul somyachi stuti karya एकटाई सावून सोम्याची स्तुती करूया एकटाई सावून सोम्याची स्तुती करूया ताळ्यो पेटून सोम्याची स्तुती करया ताळ्यो पेटून सोम्याची स्तुती करया ताळ्यो पेटून सोम्याची स्तुती करूया ताळ्यो पेटून सोम्याची स्तुती करूया नासंगावून सोम्याची स्तुती करया नासंगावून सोम्याची स्तुती करया नसंगावून सोम्याची स्तुती करूया नसंगावून सोम्याची स्तुती करूया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया स्तुती करूया सोम्याची हालेलुया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती करता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Ergan Oglab Jesu, Oglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ogal babani no ekadi bordole tampia. Samyaच्या जरपण आमच्या मध्ये असले ते ओळखून घेऊया. आमच्या मध्ये समया सांग सरी हे समयाच्या जरपण आमच्या मध्ये असा ते ओळखून घेऊया. देवाचे उतर आम्ही ऐकूंक आयले हांव. देवाच्या उतराद्वारे ह्या प्राजिता काळार आमचे जिवीत परिवर्तन करच्याक हांगासर आमी उबे आसा. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पवित्र आत्म्या देवान पेंतेकोस्ता दिसा मरियेचेर अपोस्तलांचेर आयलेल्या पवित्र आत्म्या बियान तरतरून आकांतून आसलेल्या सर्वांक दय दिवंक आयलेल्या पवित्र आत्म्या आमचे देवान तुझे उतर ऐकून ते नियाळून ते जिरावन तेणी परिवर्तन करची कृपा आमकां तूं दी. पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्याने आमकां भर. पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी आमकां नेटय. आमचे जिवीत तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां कृपा दी. आमचे थंय तुजी फळां दिसून येवन दीत. आमचे थंय तुजी दिनी उर्जी जावन दीत. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमची खाळसां आयतीं कर. मनां तयार कर. कान उगड आनी सगळी म्हजी कूड तुजी कृपेच्या बेसांवांनी भर. पवित्र आत्म्या तुजी सकत म्हज्या शिरांनी वाळय. त्या मुखांतर तुजे उदर जियोंक कृपा पाव कर. समया ये पवित्र आत्म्या ये. पवित्रत्या देवोने चेतैतुं रावोंगे ओ स्वार्थ तुझो पाकोंगे ओ चेतैतुं जियेंगे. पवित्रत्या देवोने चेतैतुं रावोंगे ओ स्वार्थ तुझो पाकोंगे चेतैतुं जियेंगे. पवित्रत्या देवोने चेतैतुं रावोंगे ओ स्वार्थ तुझो पवित्र आत्म्या चेतैतुं जियेंगे. पवित्र देवोने पवित्र आत्म्या स्वार्थ तुझो पाकोंगे. पवित्र आत्म्या चेतैतुं जियोंगे कृपेन भरोंगे. पवित्र आत्म्या तुझे उतर ऐकून रुद्राकालची कृपा दिवंगे. पवित्र आत्म्या संसार पातकात ओडताना आत्म्याची शीक देवसार पातकात नाडताना सताक सोदूंक शीक. पवित्र देवोने
तुझे थंयची आमगे प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता जेजूची उतरां आयकून लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हळें नीज जावन येवचो आसलेलो तो प्रवादी वचचो हेर वस्तू तो क्रिस्त म्हणाले पूण हेर थोडे म्हणाले क्रिस्त गलिलियांतून येवेत गे क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो दाविदाच्या बेतलेमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगलां न्हय अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले थोडे ताका धरून कैद करूंक सोदताले पूण कोणेय ताचेर हात घालूना पारे फाटीं आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फरिजवांनी तांचे लागीं विचारलें ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक पाऱ्यांनी साप दिली हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना फरिजवांनी तांकां म्हळें तुमी ताका पिसवल्यात की आमच्या फुडाऱ्या पैकी जावं फरिजवां पैकी जावं एकल्यानपुणी ताका येदोळ सतमानलेलें आसा नियमशास्त्राची वळख सयत नासलेल्या ह्या लोकांचेर श्राप पडला थंय जमलेल्या फरिजवां मदें निकोदेम एकलो आनी आदीं जेजूशी गेल्लो ताणें ताचे लागीं म्हळें एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे ते ताका म्हणाले तूंय एक गलिलियाकार गाय पवित्र पुस्तक वास गलिलियांतून कोणीय प्रवादी उपजना म्हूण तुका कळटलें लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्त बसया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया 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 मुगल बाबडीनो आम्ही किंच्या काळार आसा प्राजिताच्या काळार आसा ह्या प्राजिताच्या काळाक आनी एक नांव आसा कितें हा कुरपेसो काळ कुरपेसो काळ केदळा सुरू केल्लो प्राजीत काळ हा डिसेंबराच्या सिंजीच्या बुधवारा खंयची तारीख आयिल्ली हे पटी 5 तारीख खंयच्या फेब्रुवारीची मार्चाच्या 5 तारखेर सिंजीचो बुधवार त्या दिसा कितें केलें तुमी त्या दिसा कितें केलें उपास केलो हा कितें केलें त्या दीस पेज आनी चटणी हा त्या दीस कितें केलें माथ्यार गोबोर घालो न्ही गे गोबोर माथ्यार गोबोर घालो कित्याक माथ्यार गोबोर घालो माथ्यार गोबोर घालचो संकेत कितें गुर्त कितें हा माथ्यार गोबोर घाल्लो गुर्त कितें प्राजीत काळाची सुरवात माथ्यार गोबोर घालून प्राजीत काळाची सुरवात आमी केलो न्ही गे प्राजीत काळ सुरू करच्याक संकेत जावन माथ्यार गोबोर घालो न्ही गे गोबोर घालून ती सुरवात आमी केली न्ही गे पळय गे कित्याक गोबोर घालो माथ्यार गोबोर घालतना थंयसर एक कितें शब्द तुमकां आयकूंक मेळ्ळो हा खंय जावन आयलो खंय वयताय अलंकार तो आयलो अलंकार वयताय खंय जावन आयलो मनशा दुळीतावन आयलो हांव दुळीतावन येवंक गोत्तना हांव म्हज्या मायनतावन आयलो हा पूण थंयसर एक थाळो आमकां आयकता एक शब्द आयकता मनशा तूं जावन आसाय दुळू आनी दुळीक तूं पाटी येतलोय तूं जावन आसाय दुळू आनी दुळीक तूं पाटी वयतलो तूं दुळ गे हांव इतलो मोठो आसा दाटो मोठो इतलो सोबीत आसा न्ही गे पावडर घालता न्ही गे डामार लायता आनी डामार न्ही काले क्रीम लायता इतलो सोबीत आसा हातपाय घट्ट आसात हांवें कशें धूळ जावची न्ही गे आतां धूळ लागल्यार धुता आमी न्ही गे आमी कशें धूळ आमकां मातयेक पायल्या उपरांत न्ही गे 3-4 वर्सांनी पोंडूस तिला काल मेळटा हाडां मेळटात गे थोडी हाडां कुंब जातात कांय 1-2-3 हाडां मेळटात मांड्याचे कट्टे पांयाचे उगळे गांठी त्यो मेळटात मागीर उरलीं पुरो कुंब जावन येतात पुरा मातयेंत न्ही गे पुरले पोंड पोस्तून उरसलेल्या मातयेंत मेळची न्ही गे पोत्तून तितली माती आमी घालता थंय पळय गे थोडे उलपयतात उलपयल्या उपरांत कालें आसता ती गोबोर मात न्ही गे म्हळ्यार आमचें अस्तित्व कांय ना आमी उदका वयले बुळबुळे तात्कालीक थोड्या तेंपाक मात्र आमची सोबाय न्ही गे आमची मोठाई आमची गठाई न्ही गे आमचो अधिकार आमचे अंतस्त आमचे व्हडपण आमची ग्रेस्तकाई आमची दुबळीकाई आमचे उणेपण आमचे पिशेपण हे सगळे थोड्या दिसांक थोड्या तेंपाक मात्र देखून आमी चिंतूंक जाय हांव एक नश्वर मनीस हांव एक धूळ आनी हांव धुळीकत पाठी वेतलो वय गे न्ही ही सुरवात माथ्यार गोबोर घालून आमी करता आनी कितले दीस हा 40 दीस माथ्यार गोबोर आसा थोड्यांनी 33 दीस माथ्यार नांव धुवन काडला कित्याक म्हळ्यार बागोवन पेज जेवतना पेजेंची पडटा इतलो घाला पाद्र्यापान गोबोर म्हणून फुरफुरोन न्ही गे वय गे न्ही माथ्यार गोबोर घाल थोडे पोटी केंसांत आसता न्ही गे
बघताना पडटा बुशेन पडटा बुकार पडटा पेपरार पडटा माथ्यार खबर आसा पूण प्राचीन काळ सुरू केल्लो उर्बा आसा गी आसा कितल्या जाणांक आसा बळ्या ना जाल्यार आतां वयर घालता कितें जावन प्राचीन काळार सुरू केल्ली उर्बा आसा थोड्यांनी मांस खावचें सोडलां न्ही थोड्यांनी मासली खावची सोडल्या थोड्यांनी पुलां माळची सोडल्यान न्ही वय मो पुलां बांदची सोडल्यान ते ना 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 पुलां बांदची सोडल्यान ते ना कित्याक कासायचें न्ही गी ते निमाणे शुक्रार गलीचें न्ही देखून पुलां बांदची वय मो पुरो घालतात गे ना अर्धे घालतात पुलान घालतात गे असं पुलां माळची सोडल्यान मांस खावचें सोडलां थोड्यांनी सोरो पिवचो सोडला न्ही गे थोड्यांनी फंक्शनां फेस्तां करची सोडल्यान वय गी केदोळ पर्यंत थोडे सोरो पिवचो सोडला केदोळ पर्यंत निमाणे शुक्रार पर्यंत गे इकलो म्हणटा मागीर 40 दिसांचे एकत्र पटी स्वाहा केदाळा पासकांच्या थोडे लेख गेलनात एक शुक्रार गेलो 2 गेलो आतां 4थो शुक्रार जालो आनी 5वो येता येबा लास्ट शुक्रार बादचाव देवा मुग्धला बा काळ केदो लांब ये पटी काळ न्ही वय गे न्ही वय सत्य सांगता तुमी वय वय आसून मस्त दंडोन सुरू केल्या आधी आतां अखेरीक मुसो पावल्यात न्ही वय गी कित्याक ही दंडोन करची कित्याक तुमी निचो केला थोडो ह्या काळार कितें करूंक जाय आमी कित्याक कित्याक पुरा दंडोवन केल्यात कित्याक गुतूना गे सक्कडी करता म्हणून आमी करचें न्ही गे एल्लಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ न्ही गे कळ्ळें आमी परिवर्तन जावच्याक आमी दंडोवण्यो सुरू केल्यात थोडे निचो केल्यात थोडे निर्धार केल्यात बरें परिवर्तन जावच्याक ह्या काळार आमी कितें करता ह्या काळार प्राचीन काळार माथ्यार गोबर घाल्ले दिसता शनीचे बुधवार जाता आमी कितें करता कितें करना आसा आमी कितें करना आसा सांगा मागणें करना आसा न्ही गे मस्त मागणें करते आसात तुमी सकाळीं सांजेची मागणें करते आसात मागीर खुर्सावाट करते आसात न्ही गे हरएक मिसा पयलें शुक्राराचें पुरा खुर्सावाट करते आसात मागीर आनी खुरीस व्हरून न्ही घरान खुरीस व्हरते आसात मागीर न्ही मागण्यान मस्त करतात न्ही गे रेतीरे वेतात नोवेना वेतात आराधन करतात आनी बड्या नायट विजील येतात आज आमकां आलंगार मुडबिद्रींत नायट विजील आसा नायट विजील करते आसात आनी अशें ह्या काळार मागण्याक मात्र भेटयलोलो काळ मागण्याक न्ही गे ह्या काळार प्रमुख कितें मागणें न्ही गे ह्या काळांत दुसरें खंयचेंय ना न्ही गे संभ्रम आसा ते जुबलेव आसा ते कुमगार आसा ते काजार आसा ते कांय ना कित्याक म्हळ्यार ह्या काळार फकत मागण्याक मात्र आमी ध्यान दिवंक जाय मागण्याक मात्र गुमान दिवंक जाय देखून हर एक कडेन रेतिऱ्यो हर एक कडेन नायट विजील हर एक कडेन आराधन नोवेना जेरिको मागणें आनी कितें तेजे मागणें हे सगळ्यांनी चलोवन आसा हांगा पळय हांगा सगळ्यांनी चलोवन आसा समजलें अशें आसतना ओ काळच मागण्याक समर्पीत काळ उरल्या काळार मागूंक जाता इतलें मागूंक जाता जायना कित्याक म्हळ्यार काजार आसा आदवेंत काळार हे पटी काजारां मस्त आसतात न्ही गे डिसेंबरान बरा काजारां आसा उरले तेन्ना काजारां फंक्शनां कितलीं काजारां फंक्शनां खंय गेल्यार आमकां मागोवंक वेळ ना ह्या काळार कांय ना मागण्यांत मागणें देखून आमी मागोवन कितें करता आमी देवाचो संबंद रुता करता देखून ह्या मागण्या मुखांतर
देवा थंय सळावळो देवा थंय संबंध देवा थंय परत परतवणेचो आमी वावर करता. उपरांत मागणे कर उपरांत कितें करता? उपास करता न्ही गे. उपास न्ही गे. उपास वय गे न्ही. कितले जाण उपास करतात क्रिस्मांत? व्हेरी गूड. दोगां तेगा जाण म्हणी आसात. खंयच्या दिसा? शुक्राराचे. हां थोडी शुक्राराची थोडी बुधवाराची. ओके. थोडी दोनूच उपास. एक सिंजीच्या बुधवार आनी एक निमण्या शुक्रारा. थोडी तेंय ना उपास ना. ओके. उपास म्हळ्यार पोटाक काही नासतना रावचें मात्र न्ही. कळ्ळें गे. उपास म्हळ्यार पोटाक काही नासतना रावचें मात्र न्ही. उपास म्हळ्यार पाड उतरां उलयनासतना खबरो करनासतना न्ही गे. पेल्याचें नांव पाड करनासतना गाळी दिनासतना शिरप दिनासतना सुणेक पळोवन तोंड गुडयनासतना रावचें. कळ्ळें गे. हें पुरा हे उपास. कळ्ळें गे. कितें आमी पाड करता तें करनातले बरी रावचें आनी तें शाश्वीत करनातले बरी खुरपा मागची मागण्यान आनी जियोवचें. समजलें. उपरांत मागणे उपास मागीर उपरांत आनी कालें करणी. आं दान धर्म आसल्ल्यांनी नातल्ल्यान थंय वांटून घेवचें. दान धर्म. हे दान धर्म वर्ती करणी. देखून ह्या दान धर्म मुखांतर तूं पेल्याची दुकां पुसूंक शकताय. फकत दुडू मात्र न्ही. बुजवणेची उतरां मोगाची उतरां प्रोत्साहाची उतरां कुमकेचो हात सेवेचो हात तुडवाची कुमक पिडेस्तांची भेट पिडेस्तांची सेवा असल्या बऱ्या करण्या मुखांतर तुवें कितें करचें? एक दान धर्म करचें. दान धर्म आनी अशें मागणे उपास दान धर्म सगळे सांगाता घालून एक नवें जिवीत पास्काच्या काळार रुपीत करी जाय. वय गे. एक इडल्यो करीचे जाल्यार कितें करीचे? आं इडल्यो करूंक कोणाक कळटात बरा? इडल्यो करीचे कितें करीचे? तांदूळ वाटीचे न्ही गे. तांदूळ वाटीचे जाल्यार तांदूळ भिजत घालीचे. आं मागीर तांदूळ वाटीचे. तांदूळ सांगाता कितें घालीचे? उडदाची दाळ घालीचे. मागीर कितें घालीचे? हां सूर घालीचे. ना जाल्यार खमीर घालीचे न्ही गे. मागीर आं आं मीठ घालीचे. मागीर फुगत दवरीचे. बरें कालोवन फुगत दवरून मुडके कुरीस काडून उस्तर बांदून दवरीचे न्ही गे. ताचे उपरांत कितें जाता? बरें पीठ फुगता. तशेंच क्रिस्माच्या काळार मागणे उपास दान धर्म पुरा सांगाता घालून बरें किरोवन आमी दवरलें जाल्यार पास्कांच्या फेस्ता आमी बऱ्यो इडल्यो जाता. बरें पोळे जाता. समजलें. तेत बदल्या जालें. मागीर थोडे फावटी आमी कालें करता. तांदूळ समा भिजयना समा वाटिना समा ताका खमीर घालना वासूर घालना समा किरें ना अठराशी दवरले फुगताय ते तशें नासता. मागीर तांदूळ पळे बदल्यार लांकडाचे कुडकेत बाकऱ्यो. कळ्ळें. तुमी चिंता करून फादरा पयलीं होटलांत जाल्लो गी म्हणून सांग बरो. म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो पळया आमी कशें आमकां दळटा मळटा तशें आमी जाता. माथ्यार गोबर घालून हां कांय ना तशेंच आमी आसा जाल्यार कितें फायदो न्ही गे. व्यर्थच व्यर्थ सगळे 40 दीस व्यर्थ. समजलें. देखून आमी कितें करी जाय? राज्य जसो काळ बेश्टे व्यर्थ करून सोडी नजो. आमी पातकी वय की न्ही. आं पातक आमी करता. कांय तरी आमचें उणेपण आसा की ना? राग आसा की ना? मोसोर आसा की ना? मनशां आमी आसा. राग मोसोर द्वेश हगे सिद्ध कपटपण अबलेशपण पुरो आसा. पडसाळ पुरो आसा ना म्हणना. हर एकल्या तें आसा. पूण आमी तो इल्लो सुदारसूंक आसा. तो इल्लो सुदरूंक आसा न्ही गे. बसाच्या ड्रायव्हराच्या सिटी फाटल्यान एक बरयलें ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ म्हणून. आमी जल्मताना पातकां जल्मोंक पुरो
आ समजले या पातकान वाडोवंक पुरो आमी पूण मरतना आमी पातकी जावन मरोंक नजो सागोस्तीन पातकान जल्मलो पातकान मेलोय आ मेलोय साऊल पाऊल जालो पातकान जल्मलो साऊल पातकान मेलोय ना भगवंतपणांत मेलो पाऊल जावन मेलो वय गी न्ही मोयजे पातकान जल्मलो तो पातकान मेलोय भगेव जावन मेलो म्हज्या मोगाच्या भावभणीन देखून आमी पातकान जल्मले हांव पातकान मरचे न्ही कितले प्राजीत काळ गेले थोड्यांक 80 थोड्यांक 70 थोड्यांक 60 थोड्यांक 50 थोड्यांक 40 थोड्यांक 30 थोड्यांक 25 थोड्यांक 20 न्ही गे मस्त पासकांचे हे प्राजिताचे काळ गेले कितले बदलले हांव एकल्या सुने कडेन विचारलें माय कशी माय तशी येता मुसरी नंजळी आ सून कशी सून गी ते भयंकर हरामी आबाद हे देवा जब्बर बारी जब्बर वाले जब्बर घेवत ना कितले काळ गेले सुदरूंक ना समजले आमी थोडे फावटी कितें करचें वताय पळय सभा प्राजीत असो काळ येता न्ही गे त्या काळार आं सकडी करतात म्हूण आमी करचें आं कळ्ळें गे ताळाके तक्कंते आं कोल कट्टोदु तशें तशें थोडे फावटी म्हळ्यार एकल्या बुणक्याचेर बरो पेटो आहलो बुणक्याचेर न्ही सायबांकेर बरो पेटो आहलो सोबीत बरो त्या पेट्याची शिमटी वांकडी आसली वांकडी कळ्ळें गे एक दीस बुणकी त्या सायबागेर गेलो सायबागेर येताना ओ सायब म्हणलो गे बुणक्याक आमच्या पेट्याची शिमटी वांकडी आसा केदाळे ती नीट करूंक काय म्हणी तुजेर उपाय आसा गे म्हूण बुणकी म्हणलो गे एक पायपो आसा न्ही पायपो आ 1 इंचाचो पायपो शिमटेच्या पेट्याची शिमटी त्या पायपान रिगे आनी दवर कितले दीस दवर 40 दीस दवर हाड नाका पेट्याची शिमटी मागीर नीट उरता म्हणलो गे कोण बुणकी सायबान बरी एक पायपो रिगेलो खंय शिमटे कोणाच्या पेट्याच्या आनी पळयतना शिमटी नीट पेट्याची बघूंक बघना वारी खुशी 40 दीस सोडले ताणें 40 दिसा उपरांत सायब मेळ्ळो बुणकी हांवें 40 दीस जाले पेट्याची शिमटी एट्ट आसा आनी काडी येतगी आनी काड म्हणी दुसरे घरा येयलो शिमटी पायप ओण्ण काडलो शिमटी कशी जाली पूण तशी जाली कळ्ळें सिंचे बुधवारा दिसा आमी आमच्या सोयांक पायप रिगोवचो कळ्ळें आमच्या सोयांक पायप रिगोवचो सिंचे बुधवारा दिसा केदाळ काडचो आ हां तुमी समा म्हणटात खोटी मारनात बळे रिगोवन आयल्यात पायपो आनी आतां 5 कंपेस्तां काडूंक तयार आसात लेक करतात मागीर अदे रागा अदे हाडू कोणाक फटोवचें सांगा हय गे कोणाक फटोवचें हांव कांय बगेवन न्ही सांगचें तुमकां आमी हर एकली आमी चिंतूंक जाय आमी आमकां म्हाका फटयत हांवें म्हाका फटयत तुका फटयत कोणा फटोवंक जायना आं देखून सोमी म्हणटा म्हाका सोम्या म्हणलो मारतलो सर्गींच्या राजाक हरीक वचना तुमची साल समकण सारकी करून घेया वेदी मुखार खाणीक पेटोवंक येतना जर तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राग आसा म्हूण तुका बगता जाल्यार तुजी खाणीक वेदी मुखार सोड वच राजी जा बक्षणे माग उपरांत येवन तुजी काणीक भेटय ती देवाक मानूं वता वय की न्ही करूंक आसा म्हूण करनाकात फटय नाकात थोड्यांनी मागणें म्हणचें काल एक आवय एका पुताक आपूण आणयल्या आपूण आणयल्या आनी फादर ह्या एका भुरग्याक वांजेल रजार करा म्हूण कितें जालें हो मागण्याकच बसना फादर मागण्याकच बसना हांव बरी म्हणसर बसता तेरशी सुकयल्या फुडें भिरांकून राग येता ताका झगडटा मारूंक येता तो खंयच्या क्लासींत आय रे PUCंत आसा तेच म्हणूंक नाका गे म्हणूंक जाय पूण येद दवरलो म्हणूंक नाका येद दवरलो म्हणूंक नाका कित्याक केदो लांब फादर मागणें केदो लांब देवा कुर्सोत आसा गे तितलें आयकूंक
हां आमकां तर आयकूंक पुरसत ना इतल्या लोकांची मागणी देव कशें आयकतलो इल्लेशें मागल्या पळोवना गे आनी तो म्हणालो फादर मागण्याक वेळ आसा की ना हां मागण्याक वेळ आसा की ना आसा केदाळ मागणें म्हणोवचें फादर 7 तावन 8 वरां भितर 8:30 भितर म्हणोवचें वैगी 11 11:30 वरांक तूं येतलो हांव मागणें म्हळ्यार तुका म्हणूंक वयताय आनी जेम येता आनी भूक लागता वैगी देखून हांव अम्मीक म्हणें मागणें इग्गी शिकयचें लेट शिकयल्यार जायना भूक लागता मम्मी म्हणाली पयलें जेवया मागीर मागणें शिकया देखून पयलें जेवंक सुरू केलें मागीर मागणें सुरू केलें जेवून मागणें म्हणून जाता कितें जाता देखून तसलें मागणें म्हणूंक म्हाका इंट्रस्ट ना आय डोंट लायक हांव न्हिदच्या पयलें इल्लेशें मागता देव आयकता आनी पुरो हांवें बऱ्यो करण्यो केल्यार पुरो चरक्याची चिंता बऱ्यो करण्यो केल्यार पुरो तूं अशें राती 12 वरार मागणें शिकोवन आमकां न्हिदेंत आसलेल्यांक उठोवन आमची न्हीद पाड आमचें मागणें समज जायनात कोणाक अपमान करचें कोणाक अपमान करचें कोणाचो वेळ पाड करचो आमचो कसोय वेळ पाड करता देवाचोय देवाक न्हिदोंक दिना आमी पयलो रेस्ट करून दी ताकाय न्हिदोंक दिना म्हणून हो शेतको म्हणटा म्हणजे लायक ताणें सांगचें समागी पाड हां समागी पाड हां हां कितें म्हणटात समा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो जेजू कितें म्हणटा जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी जमतात आनी एकाक मनाचे आनी काळजाचे जावन मागतात तांचें मागणें हांव आयकता एका कुटुंबांत एक वा दोग वा तेग सांगाता मेळटात हां एकलो न्हिदता एकलो मागता आनी एकलो मोबायलार आसा आनी एकलो कालेंगी चिंतून आसा एकल्याचें तोंड तिसीन एकल्याचें तोंड दिसीन जावन मागणें म्हळ्यार तें मागणें आयकताय वैगिनी ताच्या बदलाक तूं तुजें इतलें मागणें वैगिनी हां मागण्यांत 3 तरांची मागणी आसात एक कम्युनिटी प्रेयर कम्युनिटी कळ्ळें की समुदायाचें मागणें समुदायाच्या मागण्याक ओलोत वेळ आसा ते दळा पुरा समुदायाचे येतात एक गरजेंत सकाळीं 7 वरां मीस आसा 8 वरां मीस आसा 10 वरां मीस आसा न्ही वैगी त्या मिसाक येतात आनी सगळो लोक सांगाता बसून मागणें करता आराधन करता नोवेन करता मीस भेटय वैगी न्ही ताका पर्टिक्युलर एक टायम आसा आनी त्या टायमाक येता आनी मागणें म्हणटा लोक ताका कम्युनिटी प्रेयर सगळीं येतात हर एका वाड्यांतली हर एका फिरगजेंतली पयस पयस पुरो हर एकलो सगळे एका कडेन जमतात मागणें म्हणटात ताका पर्टिक्युलर टायम आसा की ना सकाळीं 7:30 मीस 8 वरां सुरू जाताय हां 10 वरांक जाताय ना न्ही ते मीस आसा देखून ते कम्युनिटी त्यात सगळीं सांगाता मेळटात ओके आनी एक फॅमिली प्रेयर आसा कुटुंबाचें मागणें वैगी कुटुंबाच्या संद्यांनी सांगाता मेळचें तुमी कुटुंबांत खंयचो वेळ तो तयार करीचे तुमच्या मागण्याक कन्विनियंट खंयचो बरो सगळ्यांनी मागचो वेळ जायचे न्ही न्हिदच्या वेळा मागल्या जाताय भुकेल्या वेळा मागल्या जाताय जायना मागण्याक वेळ आसा देखून आमच्या मलगड्यांनी मागण्याक वेळ दवरलो खंयचो कितले वरांचो वेळ हां 7 आमोरीची गांठ जाताना संत कोरूक कडटलीं जाणां म्हण गे हां आमोरीचो वेळ तो हां 7 तावन 8 आमोरी म्हणा ते दाळ सगळ्यांची मनां फ्रेश उरतात हां बरें सुडाळ मागणें म्हणून जाता बुकी जायना न्ही गे न्हीद येना बरें कर मागण्याचो वेळ सांगाता कितलें लांब मागणें जावं दी म्हण येत पैकी हें कांय ना त्या वेळार टीव्ही पळोवची धारावाही पळोवची सिरियलां पळोवची मोबायलार पळोवचें फ्रेंड्सां लागीं उलोवचें आनी उलोवचें मागीर 9 9:30 वरां रांदचें कुडायचें रांदचें 11 वरां रांदून जाता मागीर आंबोरी म्हणचें 12 वरां म्हणसर 12:30 जेवचें जाता ताका मागणें म्हणटा ते ना देखून कुटुंबाच्या मागण्याक वेळ दी कुटुंबाचे सगळे सांदे सांगाता मेळोवन मागचें मौन आसा जाल्यार सांगाता बरें कर मागणें म्हणा तो वेळ ना वेळ मेळोंक ना आज बिजी जाल्या पुरो जालें थकून गेल्या ताका पर्सनल प्रेयर म्हूण आसा पर्सनल प्रेयर न्ही खासगी मागणें तुवें खंयी मागयत बेड्डार बसून मागयत न्हिदोन मागयत खंय तुज्या कुडान बसून मागयत खंय थंय एक सुर्यासन एका दोंगरार गे गुड्यार गे कामाच्या तळार गे काम करतना गे तुवें मागून तूं रावयत तें पर्सनल मागणें तुज्या आनी जेजू मदलें मागणें समजलें गे हां समजलें गे आनी हें बोव अपुरबायेचें मागणें खंयचें पर्सनल मागणें आहा पळय हें भारी अपुरबायेचें मागणें
हे पर्सनल मागणे मागून शिकायचे तुम्ही सदाय. कळलं की हां, कुटुंबाचे मागणे जायचे, समुदायाचे मागणे जायचे, पर्सनल मागणे आणखी चड रितीन जायचे, 1 to 1 न्ही गे. आता सगळे एक दोगां तेका सांगाता बसून तुम्ही उलयताना ते चड इफेक्टीव की या तूं आनी तूं सांगाता बसून दोगांत तूं उलयताना चड इफेक्टीव खंयचे इफेक्टीव दोगां जाणां न्ही. कित्याक म्हळ्यार तुजें दूख तो आयकता, तुजी कंत बेजार तो आयकता, देखून हे सगळ्यांनी डिवायड जाल्यार तें कोणाचें म्हणून सांगूंक जायना. देखून तुवें देवा लागीं सोम्या लागीं खुद्दू एक सुरें उलोवचे प्रयत्न करी जाय ते समुदायाची माग. आनी अशें जाल्यार मागण्या मुखांतर सोम्याची कृपा, सोम्याची बेसांवां जोडूंक शकता हांव आनी आमच्या जिवितांत कांय इल्लें परिवर्तन जावंक शकता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. समजलें ना जाल्यार आमी कितें जाता पेट्याच्या शिमटेक पायप पुरे गेल्ले बरी डोंक नाय बाला डोंकू जाता. देखून आमी पास्कांच्या दिसा पायप काडचो न्ही शिमटेंतलो उडास करा. समजलें की कांय इल्लेशें बरेंपण आमी मुंदारसून वचत जाय. पळया एक घडी भर तुमी चिंता, तुमच्या घरांत चिंता, शेजाऱ्यार चिंता, कोणाकी तुमचेर बेजाराय आसा वा तुमकां कोणाचेर बेजाराय आसा, राग आसा, तुमी चिंता हां चिंता 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 तुमच्या दोळ्यान नांव पाड केलां या तुमचे खबरो केल्यात वा तुमचे झगडल्यात जाग्याक आसती कितें आसा समस्या आसात कुटुंबान चिंता. ह्या काळार तुमी बोगसूंक तयार आसात न्ही सांगा, बोगसूंक तयार आसात गी. हांव आतुवारा म्हणना हांव कित्याक म्हळ्यार तुमची मर्याद काडूंक म्हाका नाका. बोगसूंक तयार आसात गी. पोर एकलो व्यक्ती आयलो म्हज्या लागीं व्यक्ती, फादर आमच्या घरा काजर आसा तुमी येचें जायत. सकळांक दिलें की इन्विटेशनां पुरा दिलें फादर. शेजारच्या 2 घरांक दिवना कित्याक ते आमचेर समानांत फादर. समानांतल्यार समाज ते वड्यांत शेजारा तुवें दिचे इन्विटेशनां ना फादर तांकां दिना पोस्ट कर. पोस्टारी धाडना कोणाक दिवंक धाडिना. ताणी काजर येनातल्यार व्हडली ती येना तर म्हज्या पुताचें काजर जायना जाता. कळ्ळें गे समजलें. देखून फादर पास्का बेसता म्हजी मुद्दम बरें कित्याक फायदो वय की न्ही. आमी बोगसूंक तयार नाव करिज्माचो काळांत प्राचितातार कितें फायदो. थोडे पडी म्हणूंक पुरो फादर तुमकां सांगूंक सुलाभ शर्मावार सांगूंक सुलाभ शर्मावार सांगूंक सुलाभ पूण ते जीव कितले कश्ट करताय. बोगशे म्हणटात पूण ताणें केल्लें कर्म आसा पळय चिंता ना बोगसूंक मन येना. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडे उडो आसतोरा बोगसिल्ल्यान चड संतोश की बोगसाणें दिनांतल्यान चड संतोश उडो आसतोरा. बोगसिल्ल्यांत चड संतोश बोगसाणें दिनांतल्यान न्ही. तूं बोगसाणें दिनाय जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार त्या मनशा पळयतना तुका दुखता, त्या मनशा पळयतना तुका राग येता, तुवें मनशा पळयतना तुजी न्हीद पाड जाता. समजलें. पूण जर तर त्या मनशाक तूं संपूर्ण बक्षिशी ताका पळयतना तुका संतोश जाता, खुशी जाता, समाधानाची न्हीद पडटा. हे मनीस चिंतिना कित्याक म्हळ्यार ताचे भितरलो इगो आसा पळय तो बोगसूंक सोडिना. समजलें. एक तरणाटो म्हजे लागीं आयलो तरणाटो आनी म्हणलो फादर म्हज्या जिवितांत एक भयंकर खुडो घडिल्लें. हांवें म्हज्या मावशेक मारलें आवयच्या भयणीक. कित्याक म्हळ्यार तांचें काजर आसलें, म्हज्या मावशेच्या तुवेचें काजर आसलें. काजराक हांव गेल्लो, काही समस्या जाले रोसा दिसा सकाळीं आनी कांडाबड्या गालवटो जालो आनी हांव भिरांकूळ रागिश्ट जालो. व्हंकलेकी मारलें, आवयकी मारलें, बाप्पू आयलो थाकाय लुटून घालें आनी हांव काजराक रावना फाटीं आयलो. सगळें काजर घुसपट गुंदळ जालें. तांकां मस्तू बेजारें म्हजे वयर दूख, पूण म्हाकाय मस्तू सुरसुरे भोगले. ताच्या उपरांत कालें करचें म्हूण गोतूना. म्हाकाय मावशेन मस्तू पसुल्लें आसा.
सांगात दिल्लो आसा देखून हांवें चिंतलें हांव येतलो मावशे लागीं तिचे लागीं बक्षाणें मागतलो ती बक्षिता नागूत ना म्हाका पूण बरोवशान येता हांव अशें चिंतून उठून गेलो काजर जावन थोड्या तेंपा उपरांत घरा गेलो म्हाका पळोवन बगील काडलें तांणी भितर गेलो अशें म्हजी चूक जाली हांवें तशें करूं नजो आसलें म्हाका बक्षी म्हणून हांवें बक्षाणें मागलें आनी मावशेन म्हाका फुटलून धरना उमो दिलो आनी म्हणें जायत पता व्हडली म्हणून उलयली आनी दनपारां वाट धाडलें ताच्या उपरांत हांव परत तांचे लागीं मोगान रावलो थंय पर्यंत फादर हांव एक दीस पर्यंत समाधानेन न्हिदुल्लो ना एक दीस पर्यंत समाधानेन जेवुल्लो ना एक दीस पर्यंत हांव संतोशान आसलो ना तें दूख म्हाका खातालें आनी आज हांव खुशी आसा त्या दिसा म्हाका इतलो संतोश जालो म्हज्या मावशेन म्हाका बक्षिल्लें पळया म्हज्या मोगाच्या बाबूने बक्षाण्याचो एक स्पिरीट बक्षाण्याची सकत पळया जायनागी जाता बरें मन जायचें बरें मन जायचें ह्या तरणाट्यां बक्षाणें मागचें कलतें काळीज आसलें वेचीक पुता बरी कळ्ळें गी त्या मावशे थंय बक्षाणें दिवचें उदार काळीज आसलें वेचीक पुताच्या बापाय बरी देखून थंयसर संतोश सुख येवंक साध्य जालें आजकाल आमकां बक्षूंक वचूं नाका समजलें गी बक्षूंक वचूं नाका सगळो खरेंच मातसो खाळ संपोवन पास्कां पेस्ता दीस कळ्ळें गी थोडे फावटी कुटुंबांत एकामेका उलोवणें आसना गो बायले चेडे उलयना बायल घोवाडे उलयना आवय बापायडे उलयना बापय आवय कडेन उलयना माय सुनेडे उलयना सून माय कडेन उलयना अशी गजाल आसा देखून हो प्राचीन काळ आमकां कितें दिता जिणी परिवर्तन करा की पळया हेचे सुवातेंत जेजू यस्स खातीर आयिल्लो संवसारांत यस्स खातीर जेजूचें मिसांव आयिल्लें जेजू आपूण ओडलो राय जायचे म्हणून येवना उडासोरा आपूण ओडलो राय जायचे म्हणून येवना तो राय जायचे म्हणून आयलो जाल्यार बेतलेमाच्या रागुळे रांदू जल्मो तो पळय गे तो गर्दनाच्या गोठ्यान गोरवांच्या गोठ्यान जल्मो वतना तो केदेंकच आपूण राय जायचे म्हणून चिंतूंक येना ताणें जेजू केदाळाई धर्म स्थापन करूंक येवना हांवें एक धर्म स्थापन करी जाय त्या धर्माचो हांवें देव जाय जाय म्हजे मस्त फाटला उतार जायचे म्हूण थोडं आशेंक वचना धर्म स्थापन करूंक येवंक वचना तो फकत आयिल्लो मनशांनी मनशा बरी जिये जाय जानवरां बरी न्ही मनशांनी देवा बरी जाय जाय देवा बरी गोरवां बरी न्ही मन जाती बरी न्ही मनशांनी मनशाचो मोग करी जाय हें शिकोवंक जेजू आयिल्लो हें शिकोवंक कित्याक म्हळ्यार मनीस आपणाचो ट्रॅक चुकून वांकड्या वाटेर आशिल्लो मनीस देखून मनशाक सारक्या वाटेर हाडच्या खातीर जेजू आयिल्लो देखून जेजू म्हणलें आसा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो तुमी एकामेकाचो मोग करा करचो इतलेंच देखून ताणें कितें म्हळें तुमचे मदें कोणूय ओड जावंक आशेंक नजो कोण ओड जावंक आशेता जाल्यार तुमचो गुलाम जावं दी कोण कालतो जाता तो वर्तो जातलो देखून कालतो जाया येया तुमी कस्त तेल्या न्हू आनी वजन वयतलें न्हू येया म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बळ्यांनी कालत्या काळजाचो तुमी बळ्यांनी कालत्या काळजाची जाय जाय देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमी देवा बरी जाय जाय देवा बरी तुमी देवा बरी करूंक हांव आयलां देवा बरी कसो सगळीचो बाप सर्व बरो तुमी जाय जाय सर्व बरी धर्म स्थापन न्ही खंयच्याय राष्ट्राचो राय जावंक न्ही बगर तुमकां देवा बरी करूंक हांव आयलां जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो तुमी जाय जाय सर्व
बरी बरी करूंक जेजू आयिल्लो देखून ताणें निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा शिसांचे पांय धुले आनी कितें म्हळें तुमी एकामेकाची सेवा करा जो कोण आपणाक कितें हेरांनी करी जाय म्हूण आशेता तेंत तूं हेरांक कर तुका सन्मान करी जाय म्हूण आशेताय तूं हेरांक सन्मान कर तुज्या विशयान बरें उलय जाय म्हूण आयकताय जाल्यार हेरां विशयांत बरें उलय हें शिकोवंक जेजू आयिल्लो पूण ह्या शास्त्र्यांनी फरिजेवांनी मतबारांनी प्रधान याजकांनी कितें केलें तांणी चिंतलें वो जुदेव धर्म तुटोवंक आयला विंगड करूंक आयला आनी असोच तो धर्म स्थापन करूंक आयला ह्या जुदेव धर्माची नियमां मोडूंक आयला देवाचें उतर मोडूंक आयला अशें तांणी ताचेर पडकिरो अपराध केलो कित्याक म्हळ्यार जेजू जुदेव धर्मान जावचें अनीत अन्याय अशिश्टाचार हे सगळें खंडन करतालो देवाळान ताणें शुद्ध केलें देवाळ शुद्ध केलें थंयसर जावचो अन्याय अनीत खंडन केलो शास्त्रांच्यो फरिजेवाची खमीर तांचें कपटपण ताणें उक्त्यान दाखोवन दिलें हत्त तुमी आग्याच्या पिलानो हत्त कपट्यानो हत्त तुमी कपट्यानो अशें ताणें तांचें धिक्कार तांच्या वायटपणाचें खोटेपणाचें तांणी धिक्कार केलें पूण हांगासर जेजू देवाचें नियमशास्त्र मोडूंक येवंक ना देव म्हणटा नियमशास्त्राचो एकच एक तिबो एकच एक अक्षक हांव पुसून काडूंक येवंक ना म्हाका तें संपूर्ण करूंक आयलां कित्याक मोयजेन दिल्ल्या नियमशास्त्रांत देवाचो मोग एकामेका जिये जाय म्हूण आसा पूण हांगासर कितें करतात दुर्बळ्यांक पांयां पंद घालून मस्तून जिवन आसात भुरग्यांक लेखाक धरनात स्त्रियांक खांटाळून तांचें जिवीत सत्यानाश केलां विधवीची परिगत सुण्याच्या की पास्ट जाल्या असल्या परिगतेन तुमी पापाच्या लोकांक कश्टून आसात मस्तून आसात अन्यायान तुमी तांकां निष्ठुरचेऱ्यान सोलोवन आसात हें खंडन करूंक जेजू आयिल्लो धर्म स्थापन न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण फरिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी चिंतलें हो धर्म स्थापन करूंक आयला जुदेव धर्म नाश करना असोच तो खुद्द धर्म देखून तांणी चिंतलें अशें जेजूच्या फाटल्यान जायते शिश्य आशिल्ले जायतो लोक येतालो जायते पाटलावदार आशिल्ले आनी चिंतलें हाका सोडल्यार आमचो जुदेव धर्म नाश जाता देखून तांणी ताचे विरोध फटकिरो फिर्याद मांडलो आनी धर्मद्रोही म्हणलो पाटो दिलो धर्मद्रोही धर्मा विरोध आसो धर्मद्रोही म्हण जेजूक पाटो दिलो देखून शास्त्री फरिजेव मतबारी श्रेष्ठ याजक आरिपुरा सगळे सांगाता मेळोन ह्या धर्मद्रोही आसा पळय जेजूक कशें लगाड काडचो म्हणून ते चिंतूंक लागले देखून आयच्या सुवातेन आयकत हांव ताका कैद करच्याक पाऱ्यांक धाडले सैनिकांक धाडले पूण हे पारे थंय गेले जेजूची उतरां आयकून तांकां इतलो संतोश जालो हो मनीस धर्मद्रोही न्ही हो मनीस धर्म संपूर्ण करूंक आयलेलो एक प्रवादी भाग्यवंत म्हण ते जाणा जाले कित्याक ताचे थंय वायट ना कपट ना कांयच ना असलें चिंता पळया देखून ते ताका कैद करनासतना फाटीं आयले आनी म्हणाले असलीं उतरां या इस्रायलांत या जेरुसलेमांत या गलिलियांत या जुदेयांत उलयतलो कोणूच ना इतली अपुरबायची उतरां अपुरबायची शिकोण ही धर्मद्रोही कशें जावचें देखून ताका आमी कैद करूं ना देखून ते म्हणाले तुमी ताच्या उतरां पिसवल्यात गी तुमी ताच्या उतरां माकोड जाल्यात गी म्हणून ते विचारी लागले फरिजेव विचारी लागले थंयसर निकोदेम आसलो निकोदेम पळया निकोदेम रातच्या फरार जेजूक मेळोंक आयिल्लो न्ही तो रातच्या फरार आयलो उजवाडाक येवना निकोदेम जेजूक मेळोंक आयिल्लो एक फरिजेव तो राती कित्याक आयिल्लो तो कित्याक म्हळ्यार हे फरिजेव पुरा अंधकारांत आसचे मनीस अंधकारान काळोखान कळ्ळें न्ही उजवाड तांकां नाका जेजू उजवाड सत उजवाड नीत उजवाड ही उजवाड तांकां नाका अंधकारांत ते आसले आनी अंधकारांत आसात देखून तो अंधकारांत उजवाडा सरशी आयिल्लो निकोदेम पळया देखून जेजू म्हणलें आसा संवसारांत उजवाड फांकलो पूण मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो काळो कसो मोग केलो हे फरिजेव काळोखांत येतले काळोखांतच ते रावंक आशिल्ले देखून जेजून म्हणलें दोग कुर्डे एकलो कुर्डो आनी एकलो कुर्ड्याक वाटून व्हरसय ते
जायना हे फरीजेव तसले कुरडे एकलो कुरडो आनी एक कुरडाक वाट व्हरचे प्रयत्न करता देखून निकोदेम ओ काळो कांत आयलो पळया काळो कांत आयलो उजवाडा सरशी आयलो जेजू उजवाड जेजू सताचो उजवाड जेजू नितीचो उजवाड जेजू मोगाचो उजवाड जेजू सेवेचो उजवाड देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत सताच्या वाटेन गेल्यार जिवीत जोडटलो पळया आनी निकोदेम आयलो सताच्या वाटे सरसी आनी ताणें जेजूचो उजवाड घेतलो आनी जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत हो निकोदेम काळोखांत रावलो ना हो फरीजेव काळोखांत रावलो ना हो उजवाडाक आयलो उजवाडाक देखून तो उजवाडांत आसलेलो निकोदेम म्हणटा कितें म्हणटा एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार म्हणूंक थारोवंक नियमशास्त्र अवकाश करून दिना पळया फरीजेवांक सदुसेवांक निकोदेम सांगता एका मनशाक ताणें कितें उलयता तें पळयल्या शिवाय एक मनीस कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार म्हूण थारोवंक नियमशास्त्र अवकाश करून दिना तो कितें म्हणटात तुंय एक गलिलेयाकार गी पयलें वोस आनी नियमशास्त्र वास वस आनी पवित्र पुस्तक वास कित्याक येवंक आसो सोडवणदार तो बेतलेमांतान येवंक आसा गलिलेयांतावन न्ही म्हणलें समजून घेतलो जेजू बेतलेमांतावन आयिल्लो एक कुरड्या फरीजेवांक कळोवंक ना जेजू बेतलेमांतावन आयिल्लो एक कुरड्या शास्त्र्यांक कळोवंक ना ते कुरडे जाल्ले तांच्या दोळ्यांक दांपण पडिल्लें हंकार असो अनितीसो अन्याय असो दांपण तांच्या दोळ्यांक पडिल्लें ते कुरडे जाल्ले सावला बरी सावल आसलो दमास्काच्या वाटेर येतना पळय ताची कवळां निकळून पडलीं हंकाराची गर्वाची स्वार्थाची मसराची हग्याची सगळीं कवळां निकळून पडलीं कशें सावलाची उपरांत पावलो जालो पूण ह्या फरीजेवांची पडोवंक नांत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया त्या अंधकारांत ते जियेले देखून जेजू म्हणटा तुमी अंधकाराची भुरगीं न्ही तुमी उजवाडाची भुरगीं तुमी उजवाडांत जिवंक जाय सत कितें म्हूण तुमी जाणा जावंक जाय सता खातीर तुमी जीव दिवंक जाय पळया ह्या जेजूक जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जेजू जुदेयांत येणे तेणे वचूंक उबी येतलो गलिलेयांत तो भोंवतालो कित्याक गलिलेयांतलो लोक जेजूचो मस्त मोग करतालो जेजूचो मस्त मोग करता गलिलेचो लोक कित्याक गलिलेच्या लोकान जेरुजलेमान जेजून केल्ली आश्चर्यां पुरो पळयल्ली देखून जेजूक मानतालो गलिलेयांत पूण जुदेयांत तशें न्ही जुदेयांत जेजू विरोध जायती पितुरी जावन आसली ह्या सदुसेवांची ह्या शास्त्र्यांची फरीजेवांची मतबऱ्यांची देखून थंयसर उक्त्यान तो भिवंक वचोंक भियेतालो कळ्ळें गे आनी जेरुजलेमांत थंबाची परब आसली थंबाची परब जेरुजलेमांत थंबाच्या परबेक जेजू वचोंक जाय आसलें पूण तो भियेलो वचोंक देखून ताच्या भावांक ताच्या शिसांक ताणें धाडलें तुमी वसा आनी उपरांत जेजूय गेलो गुप्ती मास्क घाल गुप्ती गेलो जेजू खंय देवळाक थंबाच्या परबेक गेलो थंय जेजूक पळोवन थोडे वळखले आनी म्हणाले जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस वत्तू न्ही गी हा आनी हो मनीस हांगा उलयता कोणी कांय म्हणना मो कोणी कांय ताका धरनान मो पूण आमी आयकलां येवंक असो सोडवणदार येवसो तो नजर येता तो न्ही गलिले येता न्ही येवंक असो सोडवणदार जुदे येता तो बेतलेमांतावन आनी जेजू हें आयकून ओगोत रावलो ना कित्याक सत लिपोवन दवरूंक ताका जायना सत तो लिपोवन दवरिना कित्याक तो सत देखून तो म्हणालो येवंक असो सोडवणदार तो आयला ताका बापान धाडला आनी तो बापाक वळखता आनी बाप ताका वळखता आनी बापा थावन तो आयला आनी बाप कितें करता तें मात्र तो करता स्वस्थ म्हणालो तो भिवंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सत लिपोवन दवरूंक ताणें कांयच प्रयत्न करूंक ना सत आसा तशें सांगलें मरण ताच्या मुखार आसा वडवळे ताच्या मुखार आसात खुरीस ताच्या मुखार आसा
कांट्याचो मुखार त्याच्या मुखार आसा सगळे जाणा पण सत लिपून दवरूंक तो बिलकुल कबूल जालो ना सत ताणें आसा तें सांगलें देखून तो म्हणटा लिपोवन दवरलेले उक्तावणाक हाडटले सत केदींकच लिपोवन उरचें ना पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कित्याक जेजू सताचो मनीस आमी सताचे जावंक जाय हे करेजमाच्या काळार एक निचेव करया ह्या फुडें आमी सताचे जावचे प्रयत्न करया सताचे मनीस जावया जेजू पळया सता खातीर जियेलो ताका दोन तराचे अनितीचे पट्टे बांदले एक धर्मद्रोही धर्मविरोधी म्हणून दुसरे एक राष्ट्रद्रोही चक्रवर्ती विरोधी म्हणून ताका एक राष्ट्रद्रोही आणि एक धर्मद्रोही म्हणून ताका विरोध बांदलो कित्याक ह्या सदुसेवांक ह्या फरिजेवांक ह्या शास्त्र्यांक जेजूक लगड काडीचें आसलें धर्मद्रोही ह्या कानोनांत ताका जिवीशी मारूंक अधिकार ना आनी जिवीशी मारची शिक्षाय दिवंक ना ताका गडी पार करियेत पूण ताका जिवीशी मारिचें जाल्यार खुर्साचे नाली सायाचें मरण मारिचें जाल्यार ताणें राष्ट्रद्रोही जायचें आसलें देखून हुकुमतेन तो चक्रवर्ती विरोध म्हणलो चिंता पाडयलें चक्रवर्ती विरोध म्हणलें एक फुडकिरें पैसल तांणी केलें आनी अशें ताका खुर्साचें मरण तांणी मारचे बरी हुकुमत केली म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो थंयसर असत जिखलें म्हणून चिंतूंक पुरो असत जिखलें सत लिपलें सत खुर्सार मेलें म्हणून चिंतूंक पुरो पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पास्काच्या जागराणे दिसा सत लिपोवन उरलें ना सत उक्तावणाक आयलें सत उगडापें जालें सत जेजू क्रिस्त सोडवंदार जिव्या देवाचो पूत म्हणून दाखोवन दिलें जेजूच्या जिवंतपणान आनी हे सत सदुसेवांक जावं हे सत फरिजेवांक जावं हे सत मतबऱ्यांक जावं हे सत याजकांक जावं श्रेष्ठ याजकांक जावं खंयच्याच अधिकाऱ्यांक जावं लिपोवन दवरूंक जालें ना म्हज्या बगाच्या बाब कित्याक जेजूच सत ताच्या पुना जिवंतपणान तें सत उगडापें जालें देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हे सताची भुरगीं आमी हे सताचे फाटलावदार आमी सतान जिवंक जाय नितीन जिवंक जाय जेजू म्हणटा हांव धर्म स्थापन करूंक येवंक ना संवसारार मनशा बरी जिवंक हांव आयलां म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही संवसाराचें राज्य म्हजें जाल्लें जाल्यार म्हजे विरोध जुस्ते आशिल्ले सैनीक जुस्ते आशिल्ले हांव ह्या संवसाराचो न्ही म्हजें राज्य सर्गीचें राज्य मोगाचें सर्गीचें राज्य सताचें सर्गीचें राज्य नितीचें सर्गीचें राज्य बोक्षणाचें सर्गीचें राज्य सेवेचें हें म्हाका जायचें ह्या राज्याक बाउंड्री ना ह्या राज्याक गड ना ह्या राज्याक थड आनी मीत ना सगळ्या संवसारांत सत नीत मोग सेवा आनी बोगसाणें म्हणल्यार संगती सगळ्या जनांगांक सर्गीच्या राजाक आपोवणें आसा देखून सर्गीचें राज्य हें हाका बाउंड्री नांद असलें राज्य स्थापन करूंक ह्या पृथ्वेक हांव आयिल्लो म्हणटा जेजू हो सताचो खरो पाटलाव करूंक ताची कृपा मागया सताची भुरगीं जावया सर्गीचें राज्य बांदया तो सुसमी आमकां कृपेन बरोवन दी आमेन एक घडी बरो दोळे धांपया देवाचें उतर आमी आयकलें ह्या उतरा वयर जिवंकू सयाची कृपी देणी सुमी आमकां भोव करून दी म्हूण मागया ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಮತಮಣಿ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪೆರಗಿ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ರೂಪವ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ರೂಪವ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
की सुमयाक तुमी मेळोवंक आयल्यात सुमयाची स्तुती करूंक आयल्यात न्ही गे वय गे न्ही कितले जाणां सुमयाची स्तुती करूंक आयल्यात आं आमी न्हिदतात वयर घालून थोड्यांक आतां वयर घालूंक वचूं नाकात न्हिदच्यो करन येयल्यात आमी आज आतां वयर घालना काल जाता पण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेसू उगडाप जेसू आराधन जेसू हालेलुया कीर्तन 9 आणि 5 95 किती म्हणटा येया सांगा येया सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक उल्हासान गावया उल्हासान गावया येया येया सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक उल्हासान गावया उल्हासान गावया आमच्या तारणाच्या आमच्या तारकाच्या कडपाक 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 वाकणुया 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 स्तुती गितां सवें स्तुती गितां सवें ताचे समोर येया ताचे समोर गीता गायनांनी गीता गायन ताका वाकणुया ताका वाकणुया गीता गायनांनी गीता गायन ताका ताका वाकणुया वाकणुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया 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 आमचो रचणार कोण हा स्वामी देव आमचो देव आमचो रचणार वय गे आमी रचणारान आमची स्तुती करी आमी रचणाराची स्तुती करी जाय हा आमी रचणाराची स्तुती करी जाय आमचे कर्तव्य कळ्ळें गे रचणाराची स्तुती करचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी रचणाराची स्तुती करच्याक आयल्या स्तुती केल्ल्यान कितें जाता स्तुती केल्ल्यान कितें जाता बरेपण जाता जालें बरेंपण मदीं समाधान जाता मागीर हांवें ओडलो सांगलें हांव तुमकां हा कीर्तन 130 कीर्तना सांगलें हांव तुमकां हांवें ओडलो 134 Psalm 134 स्तुती केल्ल्यान कितें जाता ಹೌದು ಬಸವ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಬಸವ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೀಳಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಸೊನ್ಸು ಆ ಕುರ್ಪೇನು बरं नाव कीर्तन 130 आणि 4 ओळख सांगितलं आम्ही 134 सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरान सेवा करतेल्यानो हे या सर्वेस्पराची स्तुती करा पवित्र स्थानांत ताचे हात तुमचे हात उबारा पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा तर कितें जाता सर्वेस्पर सर्गा आणि संसार सोरसणार सरकार तो तुमचेर आशीर्वाद घालता कितें घालता स्तुती केल्यान कितें लाभता आशीर्वाद कसलो आशीर्वाद तूं कसलो आशीर्वाद मागून आयला पळे कसलो आशीर्वाद मागून आयला पळे जावं भलायकेचो आशीर्वाद जावं समाधानाचो आशीर्वाद जावं बऱ्या कामाचो आशीर्वाद जावं भुरग्याच्या देण्याचो आशीर्वाद जावं जैताचो आशीर्वाद जावं रिणाच्या पासांतलो भायर येवचो आशीर्वाद जावं बऱ्या सैरिकेच्या देण्याचो आशीर्वाद जावं तुजे ते आसले सगळी पिडा गुण करचो आशीर्वाद जावं तुजे ते आसले बांदपास तुटून वेचो सुटकेचो आशीर्वाद खंयचो आशीर्वाद तुम्ही मागलेलो आशीर्वाद मेळटा कितें करी जाय कोणाची गोवाची गोवाची देवाची आमी गोवाची स्तुती करता बायलेची स्तुती करता नातलेली जेव मेळचे न्हय भुरग्यांची स्तुती करता पुताची दुयेची देवाची स्तुती करता हांवें कितले जाणां करता सांगा खंय इगर्जेन न्ही घरा स्तुती म्हळ्यार घालें हर गांव गळाप दितात गे कितलीं जाणां दितात
खोटी म्हण नाका सक्रामेंता मुखार हांव बळोंक येना आं व्हेरी गूड मुस्ताना करता आमच्या अप्पानामान बरी स्तुती न्ही उडास तोरा आं आमच्या अप्पानामान बरी स्तुती न्ही स्तुती म्हळ्यार किर्तनां वचचीं किर्तनां गावचीं काळजां तो अर्गां उगळाप दिवचें सर्वेस्पराची स्तुती करची मागीर हें करूंक जाय कोणें हर एका रस्त्यान जनवरां सर्वेस्पराची स्तुती करतात की ना करतात की सुकणीं संवसां करतात की ना आनी हर एक गांवचें गायन आसा बळें तें सर्वेस्पराची स्तुती करून गावचें कळ्ळें गी हर एक गायन जानवरांनी तांणी आंब्याचें जावंक पुरो तांणी सातगालचें जावंक पुरो तांणी गांवचें जावंक पुरो हें सगळें सर्वेस्पराची स्तुती कर पूण मनीस करता मनशाची स्तुती करता देखून देवाचें उतर म्हणटा तुवें मनशाची स्तुती करूंक नजो तुवें तुज्या रचणाराची मात्र स्तुती करची प्रेज द लॉर्ड देखून आमी उबी रावया अर्सून गावया म्हणलें गीत आमी गावया आनी सर्वेस्पराक काळजांत तावन स्तुती दिवन अर्गां दिवन होगळाप दिवन काळजांत तावन ताची स्तुती करया पान नंबर 36 अर्सून गावया म्हणलें गीत भक्तीन आमी गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया आमी हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया आमी हरसन गावया देवा बापा हरसन गावया जेसू सोन्या हरसन गावया पवित्र हरसन गावया सस्ताच्या बापा हरसन गावया देवा बापा हरसन गावया जेसू सोन्या हरसन गावया पवित्र हरसन गावया त्रिएका देवा हरसन गावया आमी हरसन गावया आमी हरसन गावया हरसन गावया कुर्बेवंता हरसन गावया सस्ताच्या बापा हरसन गावया आणि जीवदातारा हरसन गावया जीवित दिल्या हरसन गावया कुर्बेवंता हरसन गावया सस्ताच्या बापा हरसन गावया हरसन गावया आमी हरसन गावया आमी हरसन गावया तुझ्या देवा तुझ्या सुंदर आसम्या काळजांत तावन हरसन गावया भले पेटून ताचें नांव हरसया ताच्या नांवाची महिमा गावया दैवी उजवाडा
हरसून गाऊया रायाच्या राया हरसून गाऊया सदाच्या तुम्या हरसून गाऊया सर्वोपेदारात हरसून गाऊया आणि दैविक स्वाडा हरसून गाऊया रायाच्या राया हरसून गाऊया सदाच्या तुम्या हरसून गाऊया सर्वोपेदारा हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हालेलुया 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 आमेन 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 हालेलुया 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 आराधना जेजो वंदन जेजो हालेलुया 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 आराधना जेजो आराधना जेजो सदर बलवंदन हालेलुया 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 आराधना जेजो आराधना जेजो हालेलुया ईश्वी 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 जेजो 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 हालेलुया 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 अर्गांदुका सुमियान जेजू अर्गांदुका सुमियान ओगलाप्तुका सुमियान जेजू ओगलाप्तुका सुमियान जेजू आराधांदुका सुमियान जेजू आराधांदुका सुमियान हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ओगळ बाबळीनो एगडी बरोबर श्याम कीर्तन 50 आणि 7 म्हणता 50 आणि 7 काक कोळत म्हजी कर देवा काक कोळत म्हजी कर कित्याक हांव तुका शरण येता विघ्नां संपसर तुज्या पाकट्याचे सवळेंत हांव आसरो घेता काक कोळत म्हजी कर देवा म्हणटा कीर्तनगार आमी सुमेची काक कोळत मागोंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो काक कोळत पापा धरले तुका दुखयले मंद मी तुझे ते मोडून तुका मी सांडले काकूत कर आमची मगळ भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर आयकलें न्ही गे प्राजिताच्या काळार आमी आसा वय गे कितल्या मापान आमी देवा थंय फाटीं परतले हांव कितल्या मापान देवा थंय आमी राजी जाले हांव कितल्या मापान आमी पेल्या थंय राजी जाले हांव एक घडी बरदोडे तांबा परतून तुमकां सांगिचें म्हणना देवाच्या उतरांत सविवार आमी आयकलां दैत्य करेस्माचे खाळ हांवें करसिल्यात म्हजी कांय इल्ली जिणी सुदरल्या कांय इल्लो परिवर्तन जालां म्हजो राग हांवें तो कंट्रोलाक हाडला म्हजो मोसर हांवें उणें केला खबरो करचें सांडलां पेल्याचें मन दुखोवचें हांवें रावयलां काळी शिराप म्हज्या तोंडांत तावन येवचें बंद जालां वायट पसदें उलोवचें हांवें रावयलां हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय खंयसर हांव आसां करिस्माच्या काळार पाडसोय म्हणल्यार शिमटेंत फकत नळी रिगोवन रावलां ती काडूंक अशें येता बसकांच्या दिसा सुमिलाचें भक्षणें मागा काकुळत मागा कृपा मागा जिनी परिवर्तन जायना मन परिवर्तन जायना व्यर्थ व्यर्थ सगळे व्यर्थ सुमिलाची कृपा आमी मागया हें गीत गायतना म्हज्या बगाच्या भाव भयणीनो तुमी दोळे धांपा हें गीत गायतना तुमी दोळे धांपा तुमच्याच हृदयाचेर हात दवरा
डोळे धांपा अर्ध्याचेर अर्द वरा भक्तीपणी तुमच्या पथकाची दूख धरा तुवें केल्लें पथक तूं जाणाय तुवें दुखयलेली मनां तूं जाणाय तुवें रडयलेली मनशां तूं जाणाय तुवें केल्ले अपराध तूं जाणाय सुमेलाची बक्षणे मान काकुत मुझी कर देवा काकुलती सुतूं साधु अपराध मुझे दू आटनी दमाका प्रेमा प्रास ओख काकुत मुझी कर देवा काकुलती सुतूं साधु सागोर सुनिया अपराध मुझे दू आटनी दमाका प्रेमा प्रास ओख के स्थाने कळत्या कळसाच्या सौम्या तूं तिरस्कार करिना ओम बलियो अर्पणा तुका मनवाना तुका जायका ते काळी काकुट मुझी कर देवा तुझी कर सुनिया काकुलती सोतूं साधु अपराध मुझे पुसून काढे अपराध मुझे दू आटनी दमाका प्रेमा प्रास ओख तुझा प्रास सोडव कर सम्या काकुट मुझी कर काकुट मुझी कर देवा काकुट मुझी कर देवा काकुलती सोतूं साधु अपराध मुझे पुसून काढ काकुट तुझ्या सगोरा अपराध मुझे दू आटनी दमाका प्रेमा प्रास इमा प्रास दवका इमा प्रास काकुट मुझी कर काकुट मुझी कर सम्या या मुझे पथकाची मुझे दया दिसगावे हमें केल्ल्या पथकाची दूख करता मुझे दू केलेल्या जे बक्षणे बघता सम्या हा मसन प्रास करुणे दोरी येसवे काकुट मुझी कर देवा घरांची मना दुखयलेली आसात काकुलती एल्या रडलेले आसात सम्या साधु बक्षणे मगो कृपादी अपराध मुझे दुरुकानी दमाका प्रेमा प्रास ओख इमा प्रास दवक प्रेमा प्रास ओख इमा प्रास दवक प्रेमा प्रास ओख Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जायत्या भाव बहिणी देवाची काकूळ तो देवान आयली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या सोम्याच्या काकूळ दिसो अनुभव केले हात वयर करा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जायत्या जणांक ही काकूळ तो देवान आयल्या. ही काकूळ देवान आयली आले आसा पळय ती काकूळ तुम्ही दुसऱ्यांक दिवंक आसा आयच्या दिसा. आयच्या दिसा ही काकूळ तुम्ही दुसऱ्यांक दिवंक आसा आनी ती ती काकूळ दुसऱ्यान ती वांटून घेतली जाल्यार दिली जाल्यार तुमकां शाश्वत ही काकूळ तुमचे थंय रावता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हें देणें तुमचें तें आयलां तें सांबाळून दवरचे प्रयत्न तुम्ही करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ही काकूळ तूं आज जायत्या जाणांक लाभल्या तुमचे थंय वस्ती केल्या देवून आयल्या हे घडये ती तुमचे थंय आसा ती तुमी हेरांक दिल्ल्यान ती तुमचे थंय ती थीर जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया.
हालेलुया 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 बड्या म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो आनी ह्या कोळतींत वरवीं तुमचे सगळे रोग गुण जातात कितें जातात कितें जातात सांगा व्हडल्यान तोंड उक्तें करा कितें तुमचे सगळे रोग 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 म्हळ्यार कालीपिडा म्हळ्यार कुडीची मात्रणी सगळ्या जिविताचे रोग रोग कळ्ळे गे कीड म्हणटात बळे ती सगळी गुण जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान छेसो अगळाब छेसो आराधान छेसो कीर्तन 50 आणि 5 म्हणटा देवा म्हजे मागणे ऐक कितें म्हणटा देवा म्हजे मागणे ऐक व्हडल्यान सांगायचे कितें म्हणटा देवा म्हजे मागणे व्हडल्यान सांगा कितें म्हणटा देवा म्हजे मागणे ऐक कितें म्हणटा देवा म्हजे मागणे तुमचे मागणे देवा ते भवाना कितें म्हणटा देवा म्हजे मागणे ऐक हांव विनंती करतना लिपोवन राव नाका कितें हांव विनंती करतना लिपोन राव नका हांव विनंती करतना लिपोन राव नका लिपोवन राव नाका बळ्या न्ही गे हां थोडे फावटी कोणी एकलो उबो मरता विनंती करता जाल्यार आमी कितें करता हां कितें करता लिपोवन रावता एल्ले सेजंट आयलो म्हणटा ना बिडच्यो भितर न्ही गे कोणी मागतलो आयले म्हणटा ना इल्लडे एर्लेची एवढे तरी कुडला होते न्ही हां पूण आमी देवा लागीं मागतना देव लिपोवन रावलो जाल्यार कितें गत न्ही गे देखून हो बळ्या किर्तनकार म्हणटा हांव विनंती करतना लिपोवन राव नाका म्हाका चीत दी म्हाका जाप दी पिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत म्हणजे मोगाच्या बाबणी न्हू पळया देखून किर्तनकार म्हणटा म्हाका चीत दी कितें म्हण हा म्हाका चीट दी न्ही काजराची कितें म्हाका चीत दी चीट दी न्ही कितें दी चीत दी म्हाका जाप दी कितें दी म्हाका व्हडल्यान सांगूंक सांगिना तूं पळया म्हाका जाप दी म्हज्या कश्टा वरवीं म्हाका शांती ना शांती ना पळया म्हज्या पिडे वरवीं म्हज्या पिडे वरवीं म्हाका समाधान ना म्हाका समाधान ना हांव कलकलता हांव भियेता हांव भियेता हांव थरथरता पळया देखून हांव तुका उलो मारता म्हाका जाप दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमी देवा उलो मारतात की ना केदाळा कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र गे बोरवेल काडूंक लॉरयेन रावल्या न्ही गे देवा बोरवेल आयला उदक दी म्हणचे गे हां ताचे पयलें मागूंक जाय न्ही गे कश्टांच्या काळार मात्र न्ही पूण सडावत आमी उलो मारचें आकांताच्या काळार न्ही गे वय की न्ही हां आकांताच्या काळार हे माई म्हण कितें केदाळ म्हणटा हांव हां हां यो माई म्हणटा न्ही कित्याक पांय म्हळ्यार सोरोप आसल्यार एकच पट यो माई म्हणटा आकांताचो काळ न्ही गे वय की न्ही हां तूं न्हिदोन आसाय वयता एक व्हडलो सोरोप ह्या जीवदार तुज्या आंगार पडली हे पडल्या आंगार ना गे हांव आसतना पडलें न्हिदतना न्हिदल्या वेळार सेमिनरींत वयता उठ बेड्डार न्हिदल्या वेळार हांव तण काल पळयता हातान धरला पळयता व्हडलो दिवड कन्नुडिलो थोडी फावटी पडटात म्हणजे मोगाच्या बाबणी न्हू आकांताच्या काळार आमी कितें व्हरता कितें करता आकांताच्या काळार आं आं वय गे सत्य घरांत एकच फावटी आकांत येयलो जाल्यार कोणा उलो मारता हांव देवाक उलो मारता हांव गे मनशाक उलो मारता गी ना खंय गेलो रे येरे म्हणटा गी ना हां वय न्ही आकांताच्या काळार आमी बोब मारता ती बोब देवाक पावता ती बोब शेजाऱ्यांक पावता ती बोब घरच्या आसल्या मनशां पावता कोणी म्हणी धांवन येतात न्ही गे हां
बोबे सुताळो ऐकून तुझो बोबो सुताळो ऐकता सकडांनी कांदा पण उगत बसल्यार कितें जाता हा तुजो आकांत आणखी सडटा देखून तुवें उलो मारी जाय देखून किर्तनकार म्हणटा हांव उलो मारतना तेन्ना म्हाका जाप दी चीत दी जाप दी चीत दी लिपोवन रावा नाका पळया हिंगे म्हणजे वगळचें पड देखून उबी रावया आमचें समर्पण करया वखदां उबी रावया हे तुमी कश्ट केल्या न्हू वजन वयतल्या न्हू हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो स्वामी आमच्या मदें आसा कश्ट आसात गे तुमकां कश्ट आसात गे दूख आसा गे बेजारी आसा गे आसा गे ना कित्या जाणांक कश्ट आसात इल्ले इल्ले व्हड व्हड कश्ट आसात सगळ्यांक आसात फाटल्यार आमी हांगा येना न्ही गे वय गे न्ही सगळ्यांक कश्ट आसा पिडा आसा दूख आसा घडी भर दोळे धांपा नीट उबी रावा तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा क्लोज युअर आयज कण्णी मुच्ची दोळे धांपा तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा तुज्या कुडीक सोम्याक समर्पण दी तुज्या कुडींत कांय एस्कत कांय आसा पिडा आसा थोड्यांक हांगासर सुमार जाणांक हांगासर आसलेल्या सुमार 100 आनी 18 जाणांक हाय डायबेटीक आसा 14 जाणांक हांगासर आसलेल्यांक युट्रसाचे समस्या आसात हाय ब्लिडींग आसा 22 जाणांक भुरग्यांचें देणें ना 17 जाणांक काजराची सैरीक समकट्ट जावंक ना लगभग 80 जाणांक हांगासर हाय BP आसा 14 जाणांक काळजाचे ब्लॉक आसात 13 जाणांक लंग्साचे समस्या आसात इन्स्पेक्शन आसा 28 जाणांक एलर्जी आसा 70 आनी 2 जाणांक विशेष ताळो दूख तकली बडापड कोंकली शेळ आसा परगांवांत 7 जाणांक विजिटींग विजा गेल्ल्यांक कामां जावंक नात UKंत 13 जाणांक शिकोवन जालां बरें काम ना कामाच्या सुतेर आसात जर्मनी गेल्ल्या 14 जाणांक थंयसर बरीं कामां नात जायते ते सावां इरादे आसात हांगासर आसलेल्यांक मायग्रेन आसा सुमार 40 आनी 2 जाणां हांगासर हातापायाची गांठी दुखी स्पॉन्डिलायटीस आसात आर्थरायटीस आसात गॅस्ट्रिकाची पिडेन वळवळतली 100 वयर आसात मोतीचें समाधान नासतना न्हीद पडनातली सुमार 150 जाणां वयर आसात मानसीक ओत्तड स्ट्रेस आसून डिप्रेशन वचून कश्टतली सुमार 35 जाणां आसात सगळीं तुमी समर्पण दिया सोम्या मुखार माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुमची कूड सोम्या दिया सोम्या हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणा सोम्या जेजू तूं म्हजो वयस तूं म्हजो खोटें तूं म्हजें खोटें तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें कडप तूं म्हजो देव तूं म्हजो रचणार तूं म्हजो पोसणार तूं म्हजो सांबाळणार सोम्या जेजू हांव एक किरकोळ रचना तुज्या मुखार उबी आसा सोम्या जेजू हांव एक अस्कत हांव एक पातकी उणेपणान भरलेलो तुजे मुखार आसा सोम्या जेजू म्हजे थंय जायती पिडा आसात जायते उणेपण आसा जायते कश्ट आसात जायतो अंकार आसा सोम्या जेजू भलायकेच्या वयसा पिडेस्तांच्या दातारा आपड जेसो गोणकर जेसो भलायकी दी जेसो संतोष दी जेजो समाधान दी जेजो सोम्या जेजू हांव एक ल्हान भुरगें कशें तुजे मुखार आसा भियोन आसा खाव जेवन आसा आकांतून आसा तुजेर बरवस्ता सोम्या तुजेर बरवस्ता सोम्या तुजे विश्वास दवरता सोम्या तुजे फातयेनी दवरता सोम्या दयेन म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो
आपोट जेजो आनी हांव बरो जातलो व्हडल्यान आपोट जेजो आनी हांव बरो जातलो आपोट जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपोट जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपोट जेजो आनी हांव गुण जातलो आपोट जेजो आनी हांव गुण जातलो आपोट जेजो आनी हांव बरो जातलो आपोट जेजो हातूबान आपोट जेजो व्हडल्यान आपोट जेजो आनी हांव बरो जातलो आपोट जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपोट जेजो म्हाका सुटका लाभतली आपोट जेज आपोट जेज आपोट जेज आपोट जेज आपोट जेज व्हडल्यान आपोट जेज आपोट जेज आपोट जेज आपोट जेज हालेलुया 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 उलो मारा समर्पण करा तुमचे कष्ट तुमची पिडा तुमची दुःख तुमचे वळवळे तुमचे रडणे रुदाने सगळे सोम्या सांगा तुम्ही सगळे जाणा तुमचे कष्ट जाणा तुमची गती जाणा तुमची बेजाराय जाणा तुमची दुःख जाणा जेजो 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 दाविदाच्या पुता आपोडाने घेऊन कर टच टच हील टच 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 हील हालेलुया 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 असाई तो मोजा पायांतरा बिये नाका मोजा असाई तो मोजा पायांतरा मुगा तुस धरून मुजो दिता तुका मोजो सांगा मुगा तुस धरून मुजो दिता तुका मोजो सांगा तुका दिसताना कंत तुका बघताना canto tuka bokpana एक सुरासन suro मनुष्य असताना सर्वांनी संडोन उदास जाताना कितें सणसणा हांव कितें सणसणा भिये नाका म्हज्या बाळा असाय तो म्हज्या पांयांगळा मुखार तूं सर म्हज्या बाळा असाय पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरोवसो सांगताना मत्तेनी सुकोन सलवण येताना कितें सणसणा हालेलुया 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 उलो मारा जेजो करुणाच्या पुता या सगळ्या व्यक्तिकाची कबूल कर जेजो सगळ्या शिराशिरारी वळाई तुझ्या पुढील रगतांच्या शरणागत उनी तळ कर तुझ्या नावात नका बरी कर सोम्या तुझ्या नावात नका आशीर्वाद तुझ्या नावात नका गुण कर सर्वात सत्य गुण सत्य देवसराच्या नाट्य टाळण्यांते माड मंत्रांते विधीस म्हणून निवाग आधार कृपा सगळं भव कर सोम्या हालेलुया 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 उलो बरा बवत्त उलो बरा सोमेन जेजो तुमका पोटा वक्त गुण करता
सुमियांचे जो हे सगळे भक्त तुझा आशीर्वाद घाले तुझी गुणकरची देवी इसका त्यांच्या शिराश किरणे वळे सुमिया तुझ्या पवित्र रक्तांत का तुम्ही तळ करे तुझ्या नावांत का बरे का तुझ्या नावांत का तुझ्या नावांत का गुणकर सुमिया सर्व वाट सत्यता कोण सत्यता देवसराच्या नंद तळण्यात मार्मोत्रात विधिस्पणात परिवार सगळे पिढे ते का गुण करे कामनातले कामा भव कर सुमिया सैनिकनातले सैनिकीचे कडे भव करे विविधतेच्या डायबिटीक कष्ट दिल्या अवी आई बिपिन कष्ट दिल्या गर्भकोशाच्या समस्या ओळवतेल्या तुझी सुटका सोडवला बाई आपण आणि गुण करे लंग्सच्या पिढ्यात खालसाच्या पिढ्यात किडनीच्या पिढ्यात कष्ट दिल्या बाबीने नाकारे सांभाळ कॅन्सरच्या पिढ्यात ओळवतेल्या गुण कर सुमिया आपण जेजो तुझ्या दुखीन गांठी दुखीन नंतर दुखीन आता पायाच्या गांठी दुखीन ओळवतेल्या तुझ्या कप्प्याच्या बेसावानी बाग गॅस्ट्रिकच्या पिढ्यात ओळवतेल्या सुटका सोडवला बाई सुमिया साहित्याची तिच्या एलर्जी गोळा झाल्या कृपा भव करे गुण कर सुमिया आपण गुण कर कसे पिढ्यास आपण येतात बाबा या सगळ्या पिढ्यास आपण गुण कर सुमिया आपण जेजो सगळी बरी जाता हालेलुया 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 सदला बला बला नुदला लाईया हर 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 हालेलुया 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 Arganduka Samian Jesu, Arganduka Samian Jesu, Ogladuka Samian Jesu, Ogladuka Samian Jesu, Aradanduka Samian Jesu. Addawaryan पवित्रत्म्याची कृपा माग्या पवित्रत्म्याची तकलेच्या हातावरयां दोळे दंप्या पवित्रत्म्या आमच्या मध्ये देवाने आमका अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर आमका आशीर्वादित कर ते कितें ती सुमयाची कृपा भलायकेची कृपा आमी जोडल्या ती कृपा सदांच आमचे थंय उरशें कर पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या मुझे तय मुझे तय मुझे तय मुझ्या काळजांत थे मुझ्या मनांत थे मुझ्या कुडीन थे मुझ्या घरांत थे हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या मुझ्या कष्टांत थे मुझ्या दुखांत थे मुझ्या संतोषांत थे हे पवित्रत्म्या भलायकी दिवं के भलायकी दिवं के भलायकी दिवं के भलायकी दिवं के सुडका दिवं के सुडवण दिवं के कुरपेन भरूं के रेसवानी भरूं के देण्यानी नेटों के फळांनी भरूं के हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या पावनात्मने पावनात्मने हे पवित्रत्म्या कृपेन बर सक्तेन बर तुझ्या येण्यार आखून आसा अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर पवित्रत्म्याची कृपा मागया आमी आमच्या हात उशण धरया Swami Isua Abhiye Tambi Suchwale Adu Pavitra Ruhane Pavitra Ruhane Tambi Suchakti Adu Sarviya Taragaya Suri Suri Dasanale Sumian Jesu, Oglabtuka Sumian Jesu, Aradantuka Sumian Jesu, Sumian so आशीर्वाद घेऊन गाऊया गीत या दवडा सक्रामेंटा
Ideora Sakramita Sesam Naman Ubilatya Rukabotla No purity Alaya Bhavatachi Bodhiya Zaseva Asani Stuti Sam Potri Mahima Tukador Jaspita प्राप्तूया हे देवा या विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कस्ता सोगुळा स्वयंका सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचं बोल सदा समजेते मी बघी सारखो तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तारा मान करून दे आमकां बोबो कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांची परिवर्तन करून तुझ्या मोगाक तुझ्या सेवेक आनी तुझ्या सताक साक्ष दिवचे तुझे खरे पाटताव दर्शवंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागतां जोची येतानी रासभर चलयता ससनाच्या ससना Amen. बलिदान भेटयत आसतना ते सवा ह्या परी आसात देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता आविल प्रेम फर्नांडीस फेर्नाल शारोन डी आल्मेडा पेत्रे आल्फोन्स रेशमा बुतेल्लो कंडलूर रोयन आनी जॉस्विन डिसोजा पेरंपल्ली अनसिटा लोबो मैसूर रोनाल्ड प्रेम डिसोजा मंजेश्वर पीटर डिसोजा पेत्री फेलोन फर्नांडीस सिर्सी तानिया प्रकाश तीर्थाळ्ळी लीफन मेंडोन्सा चिकमंगळूर जेस्विटा डिसोजा मणिपाल बेनेडिक्ट डिसोजा मुडुबेळे गॉडविन सिक्वेरा ब्रह्मावर बी जॉन आनी कुटुंब वामंजूरू विलियम डिसोजा संतकट्टे लीना पिंटो आजेकार झेवियर डायस उद्यावर ग्लेविन सुप्रीता डेसा कंडलूर बेनेडिक्टा लोबो मूडबेळे डॉल्फी आनी कुटुंब बॉम्बे ज्योती नकरे तशेंच फ्लोरा डिसोजा बरी भलायकी मेळोवंक सोफिया डेसा कंडलूर एल्ड्रिक लुईस होन्नावर बऱ्या भलायके पासत एरिका आनी लेनिया रन्ना बॉम्बे विनी डिसिल्वा ब्रह्मावर बऱ्या भलायके पासत मॅक्सिम आयरीन डिसिल्वा आनी कुटुंब ब्रह्मावर लॉरेन्स हासन बरी भलायकी मेळोवंक ज्योती कोडेलो बेंगलोर बरी भलायकी मेळोवंक तशेंच मार्क लुईस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता ट्रिजा लुईस उद्यावर मीना डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अनिता डिकोस्ता पेरंपल्ली Tao sumya mandira Gano vingita Parvati bontuka Ami hasita Tao sumya mandira Gano vingita Parvati bontuka Ami hasita
सोम्या आसो माझा सर्वासो तुझे लागी येता तो आमचो आसो येता सोम्या मंदिरा गावनवी गिता मैदानी म्हणतो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सुमी जावन आसा सताक रुजवात दिवचें ताचें काम. सतान मनशान जियेची एकामेकाचो मोग करीची आनी अशें सर्गेचें रास संवसारी रुता करीची म्हणली आशा ताची. ताच्या सताचे राजाचे नागरीक जाल्ले आमी सतान जिवंक सतान सोम्याक साक्ष दिवंक जाय आसची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. इतळ काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजान तावन दुखदन बक्षाणे मागतेल्या बक्षाणे दिवच्या दोगा बापान धाडला. सोम्यांक काकुळका तुम पातकी हांगा पोंगा येयलाय. क्रिस्ता काकुळका आमचे खातीर विनंती करच्या. तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांक काकुळका सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी सकना, पूण तूं काकुळती वंत देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाचाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्परान म्हाका ते कळीत केलें आनी ते म्हाका कळीत जालें. सरस्परा त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो म्हणण्यो उगडाप केल्यो, पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतात तसल्या सादे बळे शेळये सारको जालो. फळां सवें रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो परतून उराना जावच्या जियेंतल्यांच्या देशांतो ताका हुमटून काडुया. अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मांडण्यो करतात म्हूण म्हाका कळीत नातले. पूण तूं सरस्परा न्यायनितीन मनसुबी करताय, काळजां मनां तूं पारखिताय, तर ह्या लोकां कडचे तूं घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान चडला. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्परा मुझ्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा मुझ्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा मुझ्या देवा तुजो आसरो घेता. मुझ्या पाठीक लागलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटय, म्हाका नीव नाजाल्यार सिंहा परी म्हाका ते ग्रासूंक म्हूण कुडक्यान कुडको करतीत. तेदवा कोणूच म्हाका वाटोव सकाण आसा. सर्वेस्परा मुझ्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या नितीवान आनी निर्दोशी जिवनाक कितें पावो तें म्हाका तूं दी सर्वेस्परा.
मनशांची मोळां आनी काळजां पारखितेल्या नितीवंदे पातकी मनशाचें खोटेपण नास कर पूण नितीवंत मनशांक तूं सांबाळंग सर्वेस्परा मोच्या देवा तुजो हांव आसरो घेता सर्वेस्परस मुझे राखणेचें धा तो सुताची कुशी पाळतेल्यांचें तारण वय म्हजो देवस नितीवंत म्हूण सुबीदार आनी ताचो राग पेटता दिसान दीस सर्वेस्परा मोच्या देवा तुजो हांव आसरो घेता सर्वेस्परा मोच्या देवा तुजो हांव आसरो घेता उबी रावया वंदन तुका देवाचे उदार ऐकून बोऱ्या आणि उदार काळजान सांबाळतात आणि तिरासाने फळ दितात ती भाकी वंदन तुका सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजूची उतरां आयकून लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हळें न्हीज जावन येवचो आसलेलो तो प्रवादी होस्सो हेर होस्सो तो क्रिस्त म्हणाले पूण हेर थोडे म्हणाले क्रिस्त गालिलियांतावन येवयतकी क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो दाविदाच्या बेतलेहेमान तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगला न्ही अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले थोडे ताका धर्न कैद करूंक सोदतले पूण कोणेय ताचेर हात घालोना पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी ताचे लागीं विचारलें ताका तुमी धर्न हाडलो ना कित्याक पाऱ्यांनी जाप दिली हो मनीस उलयता त्या भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना फारिजेवांनी तांकां म्हळें तुमी ताका पिसवल्यात गे आमच्या पुढाऱ्यां पैकी जावं फारिजेवां पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सतमानलेलें आसा नियमशास्त्रीची वळख सैतनातलेल्या ह्या लोकांचेर सिराप बेजला थंय जमलेल्या फारिजेवां मदें निकोदेम एकलो तो आदीं जेजूशी गेल्लो ताणें ताचे लागीं म्हळें एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र सोडतावे ते ताका म्हणाले तूं ये गालिलियाकार गाय पवित्र पुस्तक वास गालिलियांतावन कोणीय प्रवादी उबो जाना म्हणून तुका कळटलें लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो देवाचे उतर हे कोणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या गावा पेटून पाडून आयल्या
मोगांच्यो मोगान तुवें आमकां दिले देवे सगळें आमचें वांटून घेवच्या तुबऱ्या मोदें सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या जगान पेटून हाडून आयल्या तारी तूं म्हाका मोगांच्यो. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानवणीचे भोगून वळ्या बापा आमच्या देवा ही आमची दाना प्रसन्न जावन तूं मानून घे आनी तुजे विरोधलेल्यो आमच्यो निबर खुशयो दया करून तुका कलत्यो जायश्यो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचें तूं बळू मोडताय आमची मनां सुबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सस्ताचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळपार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळो आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर सर्गानी संसार ओला तुझ्या वै आवा सगी तुकाची सगी तुकाची सर्वेस्पोराची नावे एका काकाची सगी तुकाची सगी तुकाची. बापा क्रोस्तू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उड्डो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या अशें सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बोक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत निसमेस मनशां बसत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबट तसो गुठ परगटुया जेसू तुझे मरण आमी समरंता
चा리ल्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत असो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार सवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आजना मतीन दवन ताणें शिकयलेल्या मागणे भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सगळ जाता तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची भक्तां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेचिड्यांतले आमकां निवार. दयेकुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणे भरवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पिकार सोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले तले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागद कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची शांती दी. पळया इसवन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. सम्या तुमचे रंगशील भाग म्हाका ववना पण म्हाका बळी केली. क्रिस्ताचे कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. पवित्र एवकरिस्त जिबे रक्त दितात देखून तुमी दया करून तुमचो सहाकार दिवचो. माणसांको 462 462. Santos por la casa Jesus toque taimo tu voy a perara ras tu taimo tu evegi unyar paye asa tu tara lo Jesus koe tarzan moja
तुझ्या जिने सदा साई तू माता कलवारीच्या तोंडात रगत तुझे वारो मोर्चा पाका काठी मेलोय कुसा मारा तो ये बेगिये golpe macabo la seguitara Gesù toye cosa moja otreta senza tuka संतोषाची गारा सदा सीता तुका अरणाना तू ये वेगी ओपा तुझा दी रवता तुझा ध्याना जेसू सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा या विचित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतली सुटों आनी आमच्या दिसपट्टे जिणयेन तुका मानवो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची उपकार येवचे आनी आमच्या पाद्रबालाची वात काणगोवची तुमचे मानाची वात विन्सेंटी आल्मेडा सास्तान तशेंच मातायस डिमेलो ब्रह्मावर सिरील डिमेलो उडपी हाणें तरकारी दिल्या आयच्या जेवणाक तशेंच वेलेरियन लिडविन बुत्तेल्लो पाडुकोणे हांणी आयच्या जेवणाची तरकारी दिल्या तुमकां देव बरें करूं मोरयामाची आशिर्वादां तुमचेर मागता तुझ्या भुरग्यां पासून तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर
सोन्यापासून विनंती ये भोव नितळ या ओंकारी भोव बगेवन त्रिनादीन जेजूचे भोव निर्मळ आवय जावं ससाण जावन तुका विंसून काडली देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगल्ल्या अदीक वर्षा आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता हे दुखेश संचाय भोव मोगारी माये तुझ्या आनंद सो भक्तीन उडास करतलाय तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय तुझ्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर भरवोसन आनी तुज्या बळवून ससायेच्या आदारार बंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासून विनातिकार देवाची बागेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवाय ह्या परी आसात बरें काम मेळोवंक परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक पुतान आनी सुनेक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक गाडी विकून वचोवंक पुतान पोरक्या जातीच्या चेडवाची इश्टागात सोडूंक बिझनेस बरें जावंक पोटाचें 4th स्टेज कॅन्सर गूण जावंक कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कामाचें प्रमोशन वेगळीं जावंक काजाराक कुशेन ओप्पिगे दिवंक दादल्यान अनैतीक संबंद सोडूंक जाग्याची केस इत्यार्थ जावन बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक पेंटाचे दुगूण जावंक लिव्हरांतले समस्या गूण जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोवंक शिरांनी बोळ येवंक दोळ्यांतलो उलोप गूण जावंक पयशे फाटी मेळोवंक राती बरी न्हीद पडोवंक कुवेची विजा मेळोवंक होगडायिल्लें काम फाटी मेळोवंक मोतीक समाधान लाबोवंक भुरग्याचें मोबायल एडिक्शन गूण जावंक नीट परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक परगांवान कामाचें पर्मनंट विजा मेळोवंक BP शुगर नॉर्मल येवंक आस्ती खातीर कुटुंबान जाल्लो मनस्ता पयस वचोवंक बरी सैरीक मेळोवंक उस्वास संबंदी पिडा गूण जावंक काजाराचें कार्य आडकळिवणें जावंक युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक नर्सींग पास जावंक रीण फारीक जावंक मौन परिवर्तन जावंक भुरग्यांनी शिकपा तें गमान दिवंक जैलान तावन सुडका मेळोवंक कंत बेजाराय पयस वचोवंक राग उणो जावंक पार्टीच्या कणांतली दूख गूण जावंक पेन्शन पयशे वेगळे मेळोवंक हाती धरिल्लें घरचें काम वेगळीं पोंताक पावोवंक मोगाच्यानो ह्या तेसावांक आमचेय तेसावां मेळोवया आनी मोरया माये लागीं आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेतें म्हाका आयची वती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी वता तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजान पेटयल्या सैमावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू नमान बरये कुरपान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू नमान बरये कुरपान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार पडजळीक मोतयांचे जावं दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती पडजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बजावणें देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वरट्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात
जोड दे म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत नी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयकून म्हजी कालती मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रस्ता सगाणी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोट तुजे ते पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोणदारा तुजी मीठ मेर नातलेल्या दयेळाय लगे आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवं दीत जो जी येताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. 14. सोम्या तुझो निशेता मायभासी तुझ्या उतरांनी सोम्या तुझो निशेता मायभासी तुझ्या उतरांनी कश्टान दिवून आमकां आदार स्पिरीत आमचो उसू भरता सोम्या तुझो निशेता मायभासी तुझ्या उतरांनी सोम्या तुझो निशेता मायभासी तुझ्या उतरांनी उतर तुझे काळजांनी आळता उतर तुझे मोठीन पावयता उतर तुझे काळजांनी आळता उतर तुझे मोठीन पावयता सस्तीक जीवित तें दिता जीवित भरपूर तें करता सस्तीक जीवित तें दिता जीवित भरपूर ते करता सोम्या तुझो निशेता सोम्या तुझो निशेता मायभासी तुझ्या उतरांनी कश्टान दिवून आमकां Spirit amso subata Omsomya tuzo nishita Maibasi tuja utrani Omsomya tuzo nishita Maibasi tuja utrani
तुझे आमकां बोल दिता बरवसो तो जिणेक ह्या देशा उतर तुझे आमकां बोल दिता बरवसो तो जिणेक ह्या देशा मोगा उंचो पेटयता जिवीत नवें तें करता मोगा उंचो पेटयता जिवीत नवें तें करता सोम्या तुजो निशिता मायपासी तुझ्या उतरांनी सोम्या तुजो निशिता मायपासी तुझ्या उतरांनी उतरान तुझ्या आसरो तूं घेता जिणेंत आमच्या यतेश फळ घेता उतरान तुझ्या आसरो घेता जिणेंत आमच्या यतेश फळ घेता जिणी करता रूपांतर भोगून शांती निरंतर जिणेश करता रूपांतर भोगून शांती निरंतर मोग सोम्या तुजो निशिता मायपासी तुझ्या उतरांनी मोग सोम्या तुजो निशिता मायपासी तुझ्या उतरांनी मोगाळ तुता सोवे आमकां शिपाती जेजूच्या गोगोयताचा आमा सर्वांक तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये अमावस्या विनाती कर धैर्य सुकरा अमावस्या विनती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं अमावस्या विनती करा भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवडम काम शुद्धवाम आमचे दुश्मनातले बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.